बरो एकलो मानाय मेळ्ळो म्हाका संजेचे एक विजीट करूंक आयला आनी बारीक दिस कितें जालें बाबा काल जालें माई उलयना कित्याक खंय उलयता मागीर मायन उलोवच्या कोर्टांत महात्मा फादर मागीर काय प्रॉब्लेम येयले आस्तीचे फादर हांवें सांगलें कितले 10 वर्सां जालीं की ना फादर 15 वर्सां जालीं फादर एका वाटेर युनिटी इन डायवर्सिटी हे उतार आमी सडावत आयकला म्हळ्यार आमच्या एक पोटांत जायती वांटे फांटे जाल्यार थांतू म्हळ्यार जावं बरो आमचे कडेन मस्त तालेंत आसात एक तालेंता कशें तोटांत जायतीं फुलां आसल्या ताका सोबाय दिता तशीच आमच्या एकवटांत जायते जाणांचो पाठिंबो आसता जायते जाणांचे एकामेका शेअरिंग आसता अशें आमचे युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणटा तशेंच आनी एक उतार अशें आसा डिवायड एंड रूल म्हळ्यार वांटे कर्ण अधिकार चलय म्हणून ते जावन पुरो आमच्या देशाचे आमी पळयल्यार आमचो देशांत प्रायम मिनिस्टर आसात चीफ मिनिस्टर आसात म्हळ्यार प्रायम मिनिस्टर सगळ्या देशाचे पळयता चीफ मिनिस्टर एक राज्याचे पळयता त्या राज्यांत मागीर दुसरे पुरो आसा मिस्टर जाणा वांटे पांटे कशें आसा कित्याक प्रायम मिनिस्टर सगळो सगळ्या देशाची पळोवंक जायना तशेंच आमच्या सगळ्या समुदायांनी आमी पळयता जावं पुरो हांगाचे गोव्यांत आमी पळयता गोव्यांत एकलो वडील आसा त्या वडिलाक सगळे संगत ताका पळोवंक जायना त्या खातीर ताणें इल्ले वांटेकार दिल्यार पूण शेताक एकलो डिरेक्टर आसा ब्रदर्सां पळोवंक आनी एकलो फादराब आसा तशेंच नामान बाळो दिवचो आनी एकलो एडिटर आसा अशें देव पुण्याक आनी एकलो पाद्राब आसा अशें पुरा वांटे कर्ण सक्कडान एकवटान जियोवंक आमी प्रयत्न करता आनी हें बारीस बरें पूण जायते फावटी वांटे जाताना नेगेटिविटी येता कित्याक आमच्या कुटुंबांत जर तर वांटे जाले तर बारीस बेजाराय जाता थोड्यांक थोडे वांटे जाय जेत्त म्हणटात आयसो समजो तुमी जाणा हांवें सर सांगचें म्हणना कित्याक कोणाकी वट्टू रावो नाका आज मुजे म्हळ्यार आमकां खुशी पूण एकठांय जियोंक इल्लें कस जाता त्या खातीर पयस रावल्यार बरें न्ही फादर म्हणटात काजार जाता आसतना जायते जाण पयले घर करतात चेडो सपरेट रावोंक थोडे पेरंट्स आतां सांगतात बरें फादर पयलेच वांटे जाल्यार बरें मागीर काल्यार लढाय करची म्हूण तशें आसा तुमी परत जाणा पूण ह्यो सर संगत्यो संवसारी संगतीक जाल्यार आत्मीक संगतींत जर वांटे जाल्यार कितें जाता कित्याक गायचो वांजेलांत एक तराचे वांटे जेजू उलयता कोण कशें कितें आत्मीक संगतीन जर म्हज्या आत्मीक संगतीन वांटे जायत जाल्यार हांव कसो जियेन म्हळ्यार आज आमच्या आत्मीक जिवितांत मस्त पटी जाता आमी 50% देवाचे आनी 50% कोणाचे तुमी सांगा तुमकां कळीत आसा म्हळ्यार आमकां एकच देवाची महिमा करून ताका वाखणूंक ताका आराधरूंक कस जाता तशें आमचे तें इल्लेशे वांटे जातात आनी अशें वांटेपणां जाल्यार कितें जाता आमी देवा लागीं जाता देवा पयस जाता कित्याक देवा लागीं आसा जाल्यार देवान सांगलें बरें मिक्स करी जाय त्या खातीर हाचे पयले वर्सा आमकां बरे भशेन सांगता आमी कशें जियेत ताची कित्याक तेरेमिया प्रवादी इस्रायल परचे सांगता म्हज्या उतराक पाळो दिया हांव तुमचो देव जातलो तुमी म्हजी पज जातल्यात हांव तुमकां फर्मायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें पळया आतां हे सूख लाभोवंक आमी कितें करूंक जाय 2 वाटो आसात आमकां संवसारी वाट आनी दैवीक वाट त्या खातीर आमी सडा सोदचे संवसारी वाट कित्याक आमी रेखले आमकां जाय जे सुखान जियोंक पूण आमकां नी सुखय मेळटा त्या खातीर देव सांगता म्हजे उतार जाय तुमकां नी सूख संतोश जो कोण म्हज्या उतरा प्रकार चलता तो केदी निराश जायना पूण अशें जियोंक आमकां मस्त कस कित्याक आमचे थंय ती बरोसो वाडटा आसूंक जाय कित्याक देवाचें उतर तें निर्फळ न्ही आमी जर आत्मीक आमी वांटे करता इल्लें आमकां जाय जाल्यार मात आमी काडटा देवाचें उतर थोडे संगती आमकां बारीक कश्ट जाता कित्याक हे सदां आमच्या जिवितांत घडीता सांगता जाल्यार सांग पावली म्हणटा आमचो देव आमचो जेजू वांटे जावं ना
काय तगडे म्हणटात खंय हांव पावलोसो हांव आपोलोसो आनी हांव तासो असो पेद्रोसो म्हणून त्या खातीर क्रिस्त कोणें वांटें करूना म्हळ्यार वांटें केल्ल्या क्रिस्ताक आमी सेवा दिवंक जायना आमचो क्रिस्त एकलोच आनी ताचे संगी रावतले ताका तो सूख दिता सूख म्हळ्यार कशें खंयचें सूख आज आमी आशेचें एक तरेचें सूख जाल्यार जिजोनीचें सूख दुसरें ते इन्नर पीस वर कंटेंटमेंट म्हणटा आमी कोंकणी इंग्लिशांत कंटेंट म्हळ्यार आत्मीक वा भितरलें समाधान तें समाधान मेळाचें जाल्यार क्रिस्ता संगी आमी जियोंक जाय ताच्या उतरा प्रकार आमी चलोवंक जाय कित्याक आजकाल आमी जायते कॉम्प्रोमायज करता कित्याक जेजूचें शिकोवण एका सायडी धरता आनी आमी दुसरी शिकोवण पळयता कित्याक आज आमकां शिकोवचे जायते जाण आसात खंय प्रॉब्लेम आयले म्हणजे बरें काल फादर तो अशें म्हणटा वो अशें म्हणटा म्हणून आनी तांच्या उतराक आमी तकली धाडायता आनी तकली करगता हांव शांतीन रावता कशें जिवनचें फादर अशें उलयतात तशें उलयतात पूण म्हाका अशें न्हू एक वडस दुरा कोणाचें उतर आयकूंक जिजोन सांगूं ना खाली म्हजें उतर तुमच्या जिविताचो उजवाड जिविताक आधार म्हज्या उतरा प्रकार चला तुमी आनी तुमी कितें निराश जायनात कित्याक आज आमचे संगी आसात पळया आमी कितले आमचें असमाधान आसा आमकां जेजूचें उतार आमी आयकता बरें जाता शर्मा बरो जाता पूण बरो जालो शर्मा न्हय आमच्या आत्मीक संगतीन कशें देवाचें उतर प्रेरीत करता कित्याक वोकरस मातसो काळ एक ना एका वाटेन आमचें वाचपा पळया तुमी चड आनी चड आमकां आत्मीक संगतीन चड आनी चड बरें जावंक संतोश बरी जावंक समाधान जिवंक आमकां आपोवणें दिता पूण आमी कशें करता पळय दाखले थोडे दाखले सांगता आमकां हांव गोवणूच आसता पोरो एकलो मानाय मेळ्ळो म्हाका सांजेचे एक विजीट करूंक आयला आनी बारीक दिस कितें जालें बाबा काल जालें कांय ना पळय माई उलयना कित्याक खंय उलयता मागीर मायन उलोवच्या कोर्टांत महात्मा फादर मागीर खाले प्रॉब्लेम येयले आस्तीचे फादर मागीर सांगलें कितले 10 वर्सां जालीं की ना फादर 15 वर्सां जालीं फादर जेजून कितें सांगलां कोर्टी घेवच्या पयलेच इत्यार्थ कर म्हूण सांगलां कोण आयकतात आज सिंपल एग्जाम्पल तशें म्हणटा आनीकलो थंय आनीकलो आयलो तो ताचेली वळख आली म्हाका मागीर ताचे दिसलें तुजी कितले वर्सां जावन आसा सायबा केस 5 वर्सां जालीं फादर ये सिवील प्रॉब्लेम ये कोर्टीचे केस यो पक्का इत्यार जायना आमी स जाणा पूण जाल्यारय आमी म्हणटा कित्याक सोडी जाय फादर सोडी नाकात धरा पूण जेजू सांगता सोडा कित्याक हांव तुमकां दिता समाधान भियेनाकात ना फादर सोडल्यार आमकां कांय मेळना रुसलो देव पसता आमकां ही फातीणी आसा देवाच्या उतराची म्हाका फातीणी आसा म्हळ्यार सवाल आतां आमी मिसाक वेता आका वेता पुरो येता पूण जेजूच्या शिकोवणी कितले आमी पाळटा त्या खातीर जेजू सांगता हय कश्ट जाता तुमकां पूण भियेनाकात हांव तुमचे संगी आसा असले जायते एग्जाम्पल आमी दिवयेत कित्याक हर एक फावटी म्हाका लोक मेळटा एक ना एका वाटेन पूण आखैर तांकां विचारचें हांवें जेजूच्या उतरा प्रकार कांय मनीस चलोवंक प्रयत्न करताय गी कशें सांगता जेजू बक्षाना विशयान कित्याक आतां भायर येतना भाऊ भयणी मेळ्ळी म्हाका भाऊ म्हज्या लागीं उलयतलो भयण टेशन पास जालें हांवें भयणी आपयलें भाऊ आसा म्हणून मुखार गेली टेशन इगर्जेक आयली मनशां आमी संतोश न्हय भाऊ भयणी इगर्जीत येतना इगर्जेच्या वाठारांत एक तोंड पळयनात जाल्यार मागीर आमी कशें जिवोवचें सांगा तुमी आनी खंय समाधान मेळटा तुमकां सांगा अशें जियेल्यार जिवितांत काल जाता 4 दीस आसचे म्हाका आनी तुका हे 4 दिसांनी आसचे कोणाची ओजीवोन करून आमी दुखेश जाल्यार आनी आमी देवा पडचे देवा म्हाका फावना देव म्हणटा हांवें कितें करचें म्हजें उतर म्हाका तुमी चलना जर हांवें बोक्सा या म्हणला एकामेका समोग करा म्हणला आनी पूर आमी सांगला कशें प्रार्थीत करचें कशें उपास करचो कशें मागणें करचें कशें दान धर्म दिवचें पूर हांवें सांगला पूण तूं आनी हांव कितें करता हितून म्हजें उतर म्हाका हें चलताय ना आसा देवाळ बरें आसा पोरकलो ह्या कशी बसता तो भायर खंय आतां एक सांगूंक आसा काल सांग म्हळें ती टीव्ही तुमचे मिस टीव्ही येता न्ही टीव्ही म्हाका कळ्ळें न्ही स्क्रीन थंय तुमी कॉन्सक्र करतना नमस्कार करतना म्हाका ते वाणोवंच दिसतात फादर सकयल ती म्हाका वाणो दवरूंक सोडनाकात फादर वय गे खंडीत गे वय मागीर खंय दवरचें न्ही ते बरो जागो न्ही वय गे बाबा हांवें म्हाका सांगलें आनी हांगा बांक आसात पळय ते कोणा धरल्यात गोत्ता हांगा 2 बांक मुखार आसात ते बांक कोणा वत्ते तुका टीव्हीर जेजूक नमस्कार करूंक जाय जाल्यार हांवें काले करचें बाबा हांगा जेजू आसा आल्तार आसा मांक आसात पूण जाल्यार आमकां त्या पंथार बसायचें ह्या पंथार बसायचें तुजी खुशी न्ही बाबा हांवें काल कर सॉरी बाबा कळ्ळें ताका म्हणजे मगाच्या बाबा आनी भयणी आमचे मीस अशे
आमचे आचारान अशें आनी आमी जेजूचो मोग करता म्हणटा कितले बडे आमी सांगता अळे बांक आसा फॅनां आसा सगळें आसा अळे हांगा पळय अळे तेंग बसल्यात पूण आमी सांगूं जायना येना बसनाकात म्हणून पूण हांवें सांगचें काय जालें तुमचो देवाक तुमी कशें आराधन करतात वंदन करतात मिसाक येवच्या खातीर येतात की ह्या मिसाकांक कितें तुमकां प्रतिफळ मेळटा देवाचें उतर आयकून त्या उतराक आमी चलोवंक गेले प्रयत्न करीचे कित्याक देव आमकां निराश करिना पूण तुका निराश जायत जाल्यार देवाक कांय करूंक जायना कित्याक विसोड म्हजी आनी तुजी तशें हांव जेजू सांगता जर तर तो आयला कित्या खातीर आमकां एक खोट करूंक त्या खातीर बेलझेबूलाचें तें पुराय आचरण दिता तो सांगता वांटे पांटे जाल्ले जायना सगळे नाश जातात पूण जो कोण म्हजे संगी जियेता म्हज्या मोगान जियेता ताका जीव मेळटा जिवीत मेळटा आनी ह्या खातीर जेजू आयिल्लो त्या खातीर म्हजे संगी जो कोण आसा तो म्हज्या पक्षाचो म्हणटा म्हळ्यार आमी जेजूच्या पक्षाक आसा म्हळ्यार कशें ताचें उतर फकत जियोवचें हांव जेजूचो मोग करता सगळें आमी सांगयेत पूण जेजून शिकयले प्रकारे आमी चलता म्हणले सवाल आनी हे सवालाक हर एकल्यान आमी जाप दिसय तर आज तोच बाळो जेजू म्हाका आनी तुका सगळें प्रेरीत करूं आनी आमच्या आचारान जावं दी मोगाचे संतोशाचे त्या खातीर व्हरतो संतोश आमकां भोगता म्हणटा आमी संतोशान आमी येतांगी म्हळ्यार हांवें केदाळे सवाल करचे ह्या सवालाक आमी जाप दिवचे कित्याक देवाच्या तेंपलान रिकता आसतना म्हजें पोण सोडिचें हांवें देवपण हांवें आपणायचें हें जावन जेजून वर्षा तर तोच जेजू म्हाका आनी तुका बोळ दिवन दी गटा दिवन दी आनी आमकां प्रेरीत करून दी एकामेकाच्या मोगान जिवंक आनी ताच्या मोगान सदांच वाडोवंक आमेन.